फोंडे बस स्टॉपाची सामकी वायट स्थिती आशिल्ल्यान प्रवाशांक वतान तळमळचें पडटा। सगळ्या सामान्य जनतेचो सरकार म्हणपी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फोंडे बस स्टॉपाची पळोवणी करची। पावस सुरू जावपाक थोडेच दीस उरिल्ले आसात, देखून पावसाच्या दिसांनी प्रवाशांक उबे रावपाची सोय उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केल्या। आज परिस्थिती पळोवन भयानक दिसता। म्हाका सांगा 15 दीस उरल्या हे ऑफिशियली पावस गोंयांत तेंकपाक। जून 5 तारीख म्हणटात ते आज 22-23 तारीख जाली, 22 तारीख। पूण हे दुर्दशा पळयात तुमी। लोकांनी हो दिसता पोंडाचो मेन बस स्टँड म्हणजे अख्खे तालुक्याक दक्षिण गोंयाक म्हणा सावर्ड्या भागात पणजे वचपाक जे सेंट्रल गोंयांतलो जो मेन बस स्टँड आसा तो फोंडेचो बस स्टँड। आनी ही दुर्दशा पळया तुमी। फक्त इव्हेंट्स केले म्हणून जायना, परत सांगता मुख्यमंत्री मातशें लक्ष दियात। आनी फोंड्या आमच्या तालुक्याक 2-2 मंत्री आसात, तांचे चलना काय हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडटा। म्हणजे लोकांनी रावप खंय पळया मरे, तुमी पळया न्ही स्वता। पावसान खंय रावपाचें लोकांनी? कोणा लोकांच्या गाड्यांनी घुसपाचें, भिजून कामाक वचपाचें, भिजून स्कुलाक वचपाचें, भिजून कॉलेजीक वचपाचें, भिजून हॉस्पिटलाक वचपाचें पेशंटांनी। खंय वचपाचें, रावपाचें खंय? दिस हॅज टू बी डन ऑन वॉर फुटींग। एटलिस्ट पत्रे घालून फुडल्या 10 दिसां भितर कवर करात। स्क्रॅपांतल्यान पत्रे हाडा, खंयच्यान कितें हाडा, पूण बंद करात। वी वील रायट टू द डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट टुडे, वी वील रायट टू कदंबाज ऑल्सो, वी वील रायट टू द चीफ सेक्रेटरी। आमी चीफ सेक्रेटरीक पत्र बरयतले हाजेर आनी फोटो मारून धाडटले, कारण ही भयानक परिस्थिती आसा। हेच ते रस्त्याचे हाल पळया हांगा। आनी हेच न्ही, वी वील फॉलो अप ऑन दीस इश्यू। 1.5 म्हयन्यान विधानसभाचे सत्र येता। आमी आमच्या अध्यक्षाक रिक्वेस्ट करतले फोंडेच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी वतींतल्यान की हे विधानसभेवर मांडचे, कारण हे जे आसा पळय मुख्यमंत्र्यान मातशें येवन हांगा रावंड मारचें। आमची एक अपील आहा मुख्यमंत्र्याक।